मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी दोनी वाचपां चिंतन आयकल्यात आनी वाचपां आमकां दोन संदेश दितात. पयलो म्हणजे देव काकलुतसार, दुसरो म्हणजे जर आमकां देवाची भुरगीं अशीं जावंक खुशी आसा तर आमी सदांच ताची खुशी, देवाची खुशी करूंक जाय. पयलीं वाचपां प्रवाद मिकायल हेज्या पयलीं सांगता की देव काकलुतसार जेन्ना जिदेवांनी पोरजेन पातक केलें जेन्ना ते कैदी आसले इजिप्तच्या गांवांत, देवान तांकां सांडूंक ना, ताची काकलूत केली. ताका परतून ताका ताचें घर दिलें आनी ताका सांबाळलें. खरेंच देव काकलूतसार जेन्ना आमी पातक करता आनी ताचे अशें परतून वेता म्हणटा हांव पातकी, हांवें पातक केलां, म्हाका भोगोस. जेजू म्हणटा तूं भियें नाका, हांव आसा तुजे थंय, तुजी पातकां भोगशिल्यांत. शुभतापन आयकलां की जेजूची आवय जेजूक भेट दिवंक येतात आनी जेजू कितें म्हणटा तें हांवें आयकलां. जेजू आपल्या आवयचे अपमान करिना, पण तिचे स्तुती करता, कित्याक सदांच मारयेन देवाची खुशी केली. पयलीं स्वता जेन्ना तिका आपोवणें आयलें, देवाच्या पोताची आवय जावंक तेणें होयकार दिलो आनी मागीर जेजूक सदां ती सांगात दिलो. जेन्ना जेजूक सोंसूंक पडलें तेन्नाय तिणें जेजूक सांगात दिलो. अशें करून सदां तिणें देवाची खुशी केली. आमी सगळे भाव भयण एके भाशेन देवाची भुरगीं, तर आमकां खरेंच देवाची भुरगीं जावंक खुशी आसा तर आमी सदांच देवाची खुशी करूंक जाय. हें इतलें सोंपें न्हू, कित्याक आमचे जायते आवडे आसात, आमचे जायते खुशयो आसात, केन्ना ही वाटेर येतात. खास आमी देवा लागीं मागुया, आमी देवाक पयलो जागो दिवं आनी ताचे खुशये पयल्यो पाळूंक ही कृपा देवान आमकां सदांच दिवंक.